दोन मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी फाटल्या 20 नोव्हेंबर ह्या दिसा रस्त्याचेर देवून माठवाडो सारमानस जंक्शना कडेन मिनाच्या येरादारीचो रस्तो आडयला. देखून तेन्नाच्यान मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. सगळे यत्न अपयशी थारले उपरांत भौशीक रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिवची ह्या वेदांताच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्ल्याची खबर आसा. ताका लागून 22 दिसां उपरांत मिनाच्या येरादारीचो आडमेळ पयस जाला. येरादारीची गचमुड्डी टाळपा खातीर रातच्या वेळारूय मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. नव्या प्रस्तावा प्रमाण सकाळी 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन तशेंच राती 11:30 ते दुसऱ्या दिसा फांतोडेचेर 5:30 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक मेळटली. दिसाच्या वेळार दर एका वरा फाटल्यान 40 जाल्यार राती ते फांतोड मेरेन दर एका वरा फाटल्यान 50 ट्रिपी मारपाक मेळटल्यो. हांव बिचोले ट्रक मालक संघटनेचो सेक्रेटरी सुभाष किनळकर. आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन सरकाराच्या माध्यमांसून सरकारान मध्यस्थी करून आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो आसा आनी जो मायन्स डिपार्टमेंटान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां जो दुसरो रूट जो मेन रोडांसून जो ट्रान्सपोर्टेशन दिला तेजी आयज सांजची 3:30 सुमार ट्रान्सपोर्टेशन जाला. एक 40 ते 50 गाडयो आमच्यो भरोन गेल्यो. हांव खरोखरच गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आभारी आसा. तशेंच आमचे दोनूय आमदार तशेंच सरकारी जी यंत्रणा आहा यांच्या माध्यमांतसून आयज जो सुरळीतपणे जो आमचो जो प्रश्न आसलो ट्रक मालकाचो तो प्रश्न आयज सुरळीत सॉल्व जाल्लो आसा. असोच सगळ्यांनी पब्लिकांनी आमची ग्रिव्हन्सीस कितें आहा ती आयकची. कित्याक सांग, आमकां आतां 22 दीस जालो ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलो. जेणे करून आमचे वयरसून आमचे ड्रायव्हर जावं मेंटेनन्स शॉपवाले हे सगळ्यांक त्रास जातालो. अशी परिस्थिती आसली की ड्रायव्हर परत घरा वयता अशें. पूण त्या खातीर खरोखरच सरकाराचें अभिनंदन करता की हो तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केलें. ट्रान्सपोर्टेशन चालू जालो. तसोच कंपनीनूय फुडाकार घेतलो. कंपनीचे आमी आभारी आसा आनी जेणे करून आतां हो सुरळीत चलचो. जे कोण बाकीचे जे कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून हो ट्रान्सपोर्टेशन सुरळीत जावन जी लोकांची ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन सुशेगाद जावचो. म्हाका सांगपाक एक रातचें कितें तरी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ऑप्शन आहा दिसता न्हू. आतां मेन सांगपाचें म्हणजे जी DMGची जी ऑर्डर येयल्या तेज्या प्रमाणे आमचो पयलीं ट्रान्सपोर्टेशन जातालो 8 ते 6 पेरेन. आतां तेंच्यांनी दुसरी ऑर्डर काडल्या तेजेर 9 ते 5 पेरेन ट्रान्सपोर्टेशन चालू मॉर्निंग दिसाचो आनी नायटीक 11:30 ते 5:30 पेरेन. फांतोडेर रातचो 11:30 ते 5:30 पेरेन. कसो आसा की रातचो ट्रान्सपोर्टेशन खरोखरच बरो कित्याक म्हणटा आमी म्हणटा बरो की ट्राफिकाक कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. त्या खातीर आतां कसो कितें ती नायट शिफ्ट जातली हे पळोवया. आमी उपाशी आसा, आमी काम करपाक आहा आनी आमच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो काम करपा खातीर आमी रेडी केल्ली आसा. तेन्ना आमी तेचेर विचार करून आमी ती सुद्दां सरकारान जी आमकां जी हे नायट शिफ्ट दिल्ली आसा तिजो पुरेपूर फायदो करूनय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.